दिव्यवाणी 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 दिव्यावाणी लाईव्ह चॅनलान प्रस्तुत करच्या विशेष कार्यक्रमात सहभागी जावंक आतुरायेन राखून आसच्या सर्व पळोवप्यांक विनोद गंगोळेचो प्रणाम आनी मोगाचो नमन. वय मोगाच्यानो परत एक पोटी भलायकेच्या संवसारांत एक विशेष म्हायतवणच्या ह्या कार्यक्रमाक तुमकां परत आमी मोगाचो येवकार आशेता. फाटल्या सबार एपिसोडांनी आमी भलायकेच्या विविध क्षेत्राची तुमकां माहिती दिल्या आनी ती माहिती दिवंक आमचे संगी हांगासर हाजीर आसात मानादीक डॉक्टर सिस्टर मेबल क्लारा डिमेल्लो. फाटल्या सबार म्हयन्यांत विविध विशयाचेर आमच्या चॅनलाद्वारे एक माहिती दिवच्या कार्यक्रमात तिणें तिचो मोठो सहकार दिला, देखून आमी तिका आभारी जावन आसा. आनी आज परत एक विशेष कार्यक्रम तुमचे मुखार सादर करूंक आमी हांगासर दिव्यवाणी लाईव्ह स्टुडियोंत आमी हांगासर हाजीर आसा. वय मोगाच्यानो सडावत 40 वर्सां उतरता म्हणटना सर्वांच्या तोंडार जेवचे एकच थंय दूख सुरू जाली, हांगा दूख सुरू जाली आनी जनरल हाका सांगचें जाल्यार एक हाडाचे प्रॉब्लेम म्हण आमी सांगता. वय आयच्या ह्या कार्यक्रमांत हाडाची भलायकी आनी ती कशी जागृतकाय आमी पाळीचे आनी हाडाची भलायकी सांबाळच्या विशयांत कसले रितीचे सर्व प्रिकॉशन्स आमी काणगेचे म्हणल्या विशयांत तुमचे मुखार आतां आमची मोगाळ सिस्टर मेबल क्लारा डिमेल्लो तुमचे मुखार हे वर्ते कार्यक्रम आतां आरंभ करता. देखून पयल्यान पयले सिस्टर मेबल क्लारा डिमेल्लोक आमच्या ह्या कार्यक्रमाक सर विक्षकाच्या नावे आतां आमी मोगाचो येवकार आशेवया. सिस्टर, परत एक फावटी ह्या आपुरबायेच्या कार्यक्रमाक सर्व आमच्या विक्षकाच्या नावे हांव तुमकां मोगाचो येवकार आशेता. देव बरें करूं. सिस्टर, फाटल्या सबार म्हयन्यांत हांव भोव आपुरबायेचे भलायकेच्या संवसारांत ह्या कार्यक्रमांत तुमी आमच्या विक्षकांक चिरपरिचीत जावन आसात. आनी आदल्या म्हयन्यांत आमी हांगासर सादर केल्ले भोव आपुरबायेचे कार्यक्रम ते जावन आसा मनशाच्या किडनीची समस्या कितें, किडनीची भलायकी कशें सांबाळुयेंत ह्या विशयांत म्हाकाय सबार जाणांनी कॉल केले आनी तुमच्या फ्री कॅम्पी त्याच विशयाचेर आसले. देखून तुमची अभिप्राय कशें आनी तुमकां कसल्या रितीर एक लोकांतावन तुमकां ह्या विशयांत कशें स्पंदन आसलें? भोव बऱ्या रितीन आदलें तें कॅम्प चलोवन व्हेलें. ह्या टायमार मस्त जाणांनी माहिती घेतली, तशेंच न्हय क्लिनिकाक येवन ह्या विशयांत चडीत समजोनी, तशेंच कितें फ्री ट्रिटमेंट म्हूण आसलें तेंय तांणी घेतलें. हांगाच न्हय भायल्या गांवांतावनी मस्त जाणांनी कॉल करून माहिती जोडली आनी खंडीत जावन मस्त जाणांक कित्याक म्हळ्यार हे किडनीचे समस्येक पोटी उब जाल्या उपरांत थंयसर मस्त एका व्यक्तीक मस्त रितीचे कश्ट अनुभव जातात आनी ह्या मुखांत्र असलें एक कॅम्प केल्या मुखान मस्त जाणांक प्रयोजनाचें जालां म्हणून हांव खंडीत जावन ह्या सांगूंक मस्त संतोश पावतां. देव बरें करूं सिस्टर. कित्याक म्हळ्यार आमच्या माध्यम मिसावांत तुमी आमकां सांगत दिवन आसात आनी हाच्या एका मिसावाद्वारे सबार जाणांक एक बरें पड लाभलां आनी सोम्याचे बोडकरचे मिसाव तुमी मुंदरून वेतात. देव बरें करूं. आनी आतां ह्या पडचे विशय हांवें येदोळच आमच्या विक्षकाच्या मुखार कळीत केल्या आनी ती जावन आसा हाडांची जागृतकाय, हाडांची भलायकी खंयच्या रितीर ती आमी जागृत काणगेचे म्हणल्या विशयांत आयचो हो अंकडो आमी लोकांच्या मुखार सादर करता. तर आज ह्या कॅम्पा विशयांत म्हळ्यार ह्या पोटी तुमी चलोवन वरच्या कॅम्पा विशयांत हेच विशय आसतले हाडांची जागृतकाय काणगेचे. तर ह्या पडचे कॅम्प केदाळा तावन आनी कशें चलतलें एक मोठो विवर आमच्या विक्षकाक. ह्या पोवटी तुमी सांगलें हाडांच्या विशयान. हांगासर हांवें 3 मेन प्रमुख विशय घेतल्यात. एक जावन आसा ऑस्टिओआर्थरायटीस, दुसरें जावन आसा स्पॉन्डिलोसीस आनी तिसरें जावन आसा ऑस्टिओपोरोसीस. हे 3 प्रमुख विशय आनी ह्या हप्त्याचे कॅम्पीक 24 तावन सोमारा तावन 29 शनिवारा म्हूण आसत हें चलोवन आसतलें. देखून तुमी सकटांनी कोणाक असले समस्या आसात आनी येवन प्रयोजन घेवचें.
हांवें तो कोट्टूय डिवायन मर्सी क्लिनिकान आसतलें, तशेंच रोजा मिस्टिका होमिओ क्लिनिकांतूय ह्या सगळ्या हप्त्यांत आसतलें. तुम्ही आता मोठव्यान एक पोटी कार्यक्रमाच्या प्रारंभारच सुरवेरच तुम्ही एक विवर दिलो. देव बरें करूं. आणि आता कार्यक्रमांत तुम्ही 3 विशय सांगले. ते म्हाका तितले कांय कळूं ना, जाल्यार एक म्हज्या मतेक भितर गेलें. ते ऑस्टिओआर्थरायटीस म्हूण तुमी सांगलें पळया, ते सोंप्यापणार ते कितें ह्या विशयांत एक मोठो विवर. ऑस्टिओआर्थरायटीस म्हळ्यार गांठी जरचे, सोंप्या रितीन सांगचें जाल्यार गांठी जरून वेच्यो. देखून हांगासर गांठी जरचें या आर्टिकुलर कार्टिलेज जरचें म्हणून सांगयेत. आतां पयले सुवातेर सांगचें तर थंयसर एक आमच्या हातांत, पांयांत या फाटी कण्यांत थंयसर ती हाडां जॉयंट जातात. हाका सायनोवियल जॉयंट म्हणटात. सायनोवियल जॉयंट म्हळ्यार 2 या 3 हाडां जॉयंट जावचीं. आतां दाखल्याक आमच्या दंपराच्या गांठींत थंयसर पोटऱ्याचें हाड या फिमर, पोटऱ्याचें हाड फिमर आनी पांयाचें हाड टिबिया, हे 2 सांगाता जॉयंट जातात. देखून ह्या जॉयंटाक सायनोवियल जॉयंट म्हणटात. आतां हे 2 हाडां मदें घर्शण जाता न्ही गे. तें घर्शण जाल्लें सुलाबायेन सलीस जावन, कित्याक म्हळ्यार दंपराची गांठ बागवचें तशें नीट जावचें हें काम करता. आतां एक आमी एग्जाम्पल मोटार काण गेल्यार त्या मोटारान 2 पार्ट सांगाता घर्शण जायनातले बरी, ताका एक बुश आसता. तशेंच ग्रीस घालतात, ते सलिसायेन काम करच्या, लुब्रिकंट. तशेंच आमचे ह्या गांठी मदें ह्या 2 हाडां मदें थंयसर जॉयंट आसा, थंयसर एक रब्बर तसलें घट एक जिवाळ वस्त आसा, ताका आर्टिकुलर कार्टिलेज म्हणटात. तशेंच थंयसर सायनोवियल म्हणलें थंयच उत्पन्न जावचें एक फ्लुइड आसा, सायनोवियल फ्लुइड. हें फ्लुइड लुब्रिकंटा बरी काम करता. आतां हें आर्टिकुलर कार्टिलेज आनी सायनोवियल फ्लुइड सांगाता मेळून हें दंपरा गांठीचें कितें काम आसा तें सलीस करूंक कुमक करता. देखून हांगासर जर कितेंय एक अव्यवस्था या थंयसर कसलें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार ती आर्टिकुलर कार्टिलेज जोरोन वेता. अशें जरच्याक आमी ऑस्टिओआर्थरायटीस म्हणटा. सो तशें तुमी भोव आपुरबायेन सोंप्या रितीर तुमी सांगलें, थंयसर घर्शण चुकोवचे खातीर थंय एक वस्त आसता ती जरता. सिस्टर, हें दंपार कशें जरता? वय, आतां सामान्य जावन दंपराची ही गांठ काल जाता म्हळ्यार हांवें सांगलें तुमकां आर्टिकुलर कार्टिलेज आसा आनी ती आर्टिकुलर कार्टिलेजीन सायनोवियल फ्लुइड आसा. आतां एक थोडीं खारान आसात. आतां काल जाता म्हळ्यार ह्या 2 हाडां मदें फिमर आनी टिबिया हांचे मदें एक एंगल या कोण म्हणटा आमी, ह्या एंगलांत खंयसरी अव्यवस्था आसल्यार ते एक जोरूंक एक कारण आसा म्हणून एक चिंताप. पूण निर्दिश्ट कारण म्हणून हांव सांगना, पूण एक चिंताप. दुसरें सांगयेत, आतां कुडीची जडाय आमी आतां सोलून वेतान कुडीची जडाय ती त्या एंगला मुखांतर पास जावन पांयाक वसाचे. आतां थंयसरी एक खंय म्हणी अव्यवस्था आसल्यार थंयसरी हें एक प्रॉब्लेम सुरू जायत. मागीर आतां कुडीची जडाय या मोठाय सोडून गेल्लेंच त्या दंपराच्या गांठीचेर बोर चड पडटा. देखून ह्या कारणा वरवीं गांठ जरची म्हणून सांगयेत. या थंयसर अलायनमेंट सारकें ना जाल्यार ही गांठ जरची एक कारण आसत. पूण अशें निर्दिश्ट कारणा म्हणून हांव सांगना, असली हाका आमी प्रायमरी ऑस्टिओआर्थरायटीस म्हणटा, म्हळ्यार निर्दिश्ट कारण नात. पूण थोडीं निर्दिश्ट कारणा आसात. आतां तरण्या प्रायर थोडे फावटी थंयसर अवघडांतगी या खेळटाना फुटबॉल, बास्केटबॉल अशें खेळटाना या पडोवन दंपराच्या गांठीक दिलो मार जाता. थोडे फावटी जोगते ट्रिटमेंट घेतल्यार थंयसर जाल्ले ती काल म्हणटात
भितर एक रितीचे अव्यवस्था आसा कांय म्हणी आराम जाल्यार तें खंडीत जावन हे हाका गांठ दूख या जरूंक कारण जाता. देखून असलें निर्दिश्ट कारण आसल्यार ताका सेकंडरी ऑस्टियोआर्थरायटीस म्हणटा. अशें ते एक दोंपराचे जरिल्ल्या वरवीं असले समस्या प्रारंभ जातात म्हूण तुमी भोव आपुरबायेन आतां आमच्या विक्षकांक कळयलें. आतां एक दोंपार जरला तर ते जरला कशें म्हणून ताची लक्षणां कशें खंयच्या लक्षणांद्वारे आमकां एक तीर्मानाक येवंक जाता. आतां ती गांठी जरचें काम 40 वर्सां पर्यंत आराम जाता, पूण उतर फ्राय जाता आसतना ही एक दूख एक आराम जायत. पूण त्या दाळा इनिशियल स्टेजीर तसली दूख आसना, मागीर मागीर ती दूख आराम जाता. थोडे फावटी ही खंडीत जावन ती बसतना आतां सडाव सांगचें जाल्यार उकोडे बसतना थोडे फावटी उकोडे बसल्यार उठोंक जायना या बसोंक जायना असलें एक पयलें खूण म्हूण सांगयत हाका असलें एक ऑस्टियोआर्थरायटीस आराम जाता म्हणून. तें एक. दुसरें सांगचें तर थोडे फावटी थंयसर गांठीच्या दुखीन सुजी आसता, दूख आसता, सूज आसता आनी थोडे फावटी स्टेप्पां सोडोवंक इल्लेशें त्रास जाता या दूख आसता, सोडोवंक जायना या बसोन उकडें बसोन खंयचेंय काम करूंक जायना असली परिस्थिती आसूंक पुरो. देखून निर्दिश्ट अशें लक्षणां म्हणून चड हें आसना, दूख आनी एक सूज ही एक 2 विशय हांव हांगा सांगूंक. दुखी म्हणटना विविध रितीचे दुखी आसूंक पुरो, पूण तुमी सांगले हे समस्ये खंयच्या रितीचे म्हूण त्याच रितीचे दोंपरां जरिल्लेच समस्या म्हूण कळजे जाल्यार ताका खंयच्या रितीची स्पेशल लक्षणां या ताका टेस्ट खंयच्या रितीर आसतात सिस्टर? आतां सडावत जावन सांगतात म्हाका अशी दूख आसा म्हणून, आतां दोंपरा गांठीची दूख आसा म्हणून. त्या दाळा एक दाक्तेर ते तपासणी करता. आतां हांवें लक्षणां सांगतना एक सांगूंक म्हाका विसराली. थंयसर काम जाता म्हळ्यार थंय भितर ते हाडांचे थोडे फावटी थोडो इल्लोसो पिठो जावन हें पडोंक पुरो हाडां इल्लीशीं म्हूण. थंयसर एक आवाज येता, खरा खरा म्हणल्यार एक आवाज येता. आतां दाक्तेर तपासणी करतना थंयसर हात दवरून त्या दोंपराच्या गांठीचे वयर एग्जामीन करता आसतना ते आवाज कळटा दाक्तेराक. सो सडावत जावन कळटा गांठी जरल्यात म्हणून एक. दुसरें ती व्यक्ती या कोणाक दूख आसा म्हूण सांगतात. मागीर एक टेस्ट करचें जाल्यार एक सिंपल प्लेन एक्सरे केल्यार पळोवता. MRI या CT स्कॅन तसले स्कॅनाक वचचें म्हणना, खाली एक सिंपल एक्सरे काडल्यार थंयसर कळीत जाता खंयसरलें प्रॉब्लेम म्हणून. तुमी सांगले खंयच्या रितीचे प्रॉब्लेम आमकां सोदून काडूंक जाता, दाक्तेराक एक्सरे थ्रू करूंक जाता. आतां एका व्यक्तीचे दोंपार जरचे तें आडोवंक खंयच्याय रितीर एक प्रिकॉशन या मुंजाग्रता क्रम म्हणून आमी सांगता तांचो साध्य आसा गे? आतां ऑलरेडी कितें गांठी जरल्यात ते जरिल्ल्यो गांठी परत त्या बऱ्या स्थितीक हाडूंक जायना, पूण मुखार जरनातले बरे थोडे प्रिकॉशन घेवयेत. आतां सडावत पयल्यान सांगचें म्हळ्यार व्यायाम, एक्सरसायज. हांवें हर एक आमच्या पयल्या अंगठ्यान ती सांगलां एक्सरसायज एका व्यक्तीक मुख्य. आतां एक व्यक्ती शेता बटांनी काम करता, ताचे मसल्स स्ट्रॉंग आसतात. तशें जावन त्या व्यक्तीक असले गांठी जरचें तसले सडावत जावन येवचें साध्य आसना. देखून एक्सरसायज करतना आतां थोडे फावटी गांठीच्या मसाळ जाग्यांनी दोंपराच्या मसाळ जाग्यांनी ते मसल्स स्ट्रेंथन केल्यार खंडीत जावन ह्या गांठीची दूख ह्या जरून वेचें उणें जाता. दुसरें सांगचें तर हांवें सांगलें एक्सरसायज जालें. फिजिओथेरापी, ह्या फिजिओथेरापी मुखांतरी थोडे एक्सरसायज या थोडे उण्ण शेक दिवचें तळें पुरा दितात. एकच वेळा फिजिओथेरापी जायना जाल्यार थंयसर अवकाश ना जाल्यार एक उदकांत उब उदकांत मीठ घालून ताची एक शेक दिल्यार थंयसर ती दूख उणें जाता. मागीर आमचें एक सादारण
जिवनशैली ह्या सदांच्यान इल्लेशें मॉडिफिकेशन करचें पडटा. थोडे फावटी आमी पांय दोन सकयल बसता, थंयसर दूख जाता. देखून पांय दोन नासतना कदेलार बसून जेवचें या खंयचें काय म्हणटात सकयल उकडें बसच्या बदलाक थंयसर एक ल्हानशें स्टूल घेवन तसलें बसून कामां करचीं भोव बरें. आनी अशें हर एक दीस व्यायाम आनी तशेंच वॉकिंग समतट्ट जाग्याक, कित्याक म्हळ्यार गांठीचें दूख आसतना वयर सरचें असलें इल्लें त्रास जावचें जाता, दूख आसता. देखून समतट्ट जाग्यार इल्लें वॉकिंग कंटिन्यू करचें पडटा. वॉकिंग गरजेचें. तशेंच थोडें खाणें बरें खाण सेविचें पडटा. हें प्रत्येक जावन हांव मुखार सांगता की कसलें खाण थोडें आमी सेविचें पडटा म्हूण. आनी जंक फूड पयलें हांवें सांगलां, जंक फूड अवॉयड करचें. आनी चड कॅल्शियम आशिल्लें खाण गरजेचें. आनी तें कितें म्हणून मुखार हांव सांगता. मागीर अशें हर एक दीस व्यायाम, तशेंच रेगुलर वॉकिंग आनी गरज पडटना इल्लें दूख निवारूंक थोडे फावटी इल्ल्योश्यो गुळयो वखदां. आतां हांवें सडावत जावन होमिओपॅथीच वखदां, कित्याक म्हळ्यार इल्लें दूख आसतना दुखीच्यो गुळयो खावन घेतात. आनी लास्ट टायम हांवें सांगलें दुखीच्यो गुळयो केल्ल्यानच फायनली किडनी एफेक्ट जातात म्हूण. देखून सडावतारान आमचे होमिओपॅथीन ती बरें वखद आसा. सपोर्ट जावचें तसलें, बोन हाडांक दूख निवारचें तसलें आसा. तशेंच मुखार जरा नातलें बरी तसलें ट्रिटमेंट आसा. देखून हें घेवचें बरें. आनी ह्या दिशेन जर आमी सत्राय घेतली खंडीत जावन हाडां जरचीं ना. सिस्टर, येदोळ पर्यंत तुमी भोव अपुर्बायेन पहिल्या हंताची सर्व माहिती आमच्या विक्षेकांक दिली. आनी तुमी सांगले प्रकार आतां हांव दुसऱ्या हंताक येता. ते स्पॉन्डिलोसीस म्हणून तुमी एक समस्या सांगलो. स्पॉन्डिलोसीस म्हळ्यार कितें ह्या विशयांत एक सोपी माहिती आमच्या विक्षेकांक. स्पॉन्डिलोसीस म्हळ्यार पाटीच्या कण्याची हाडां जरचीं. हांवें सांगलें पयलें ऑस्टिओआर्थरायटीस म्हळ्यार गांठीच्या या दोंपराच्या गांठीची हाडां जरचीं. हांगासर पाटीच्या कण्याची हाडां जरचीं. आतां एकच वेळार गोमटेची हाडां जरल्यार ताका सर्वायकल स्पॉन्डिलोसीस म्हणटात. आनी पेंगटाची हाडां जरल्यार ताका लंबार स्पॉन्डिलोसीस म्हणटात. सो तशें हें डिपार्टमेंटाच्या गोमटेक संबंद जाल्लें. तर असलें एक समस्या आमच्या कुडींत जाताना ताची लक्षणां खंयच्या रितीची लक्षणां थंयसर आमकां दिसून येतात आनी त्या लक्षणांद्वारे आमकां कसलो तीर्मान घेवंक जाता. हय, आतां गोमटेची हाडां जरल्यार दूख गोमटे कडेन आसता, गोमट्याच्या पटल्यान आसता. पेंगटाचें हाडां जरल्यार दूख पेंगटाच्या कुशीन या सकयल्या कुशीन, पेंगटाच्या सकयल्या कुशीन दूख आसता. आतां थंयसर फाटीच्या हाडांच्या ते मुखल्यान एक स्पायनल कॉर्ड आसा. ते स्पायनल कॉर्डाचे त्यो शिरो ते गोमटे कडेन आशिल्ल्यो त्यो शिरो हाताक सप्लाय जातात. मागीर पेंगटा कडेन आशिल्ल्यो शिरो ते पांयाक सप्लाय जातात. जर गोमटेची हाडां जरल्यार थंयसर दूख गोमटेच्या मात न्हय, थंयसर बावळ्याक आनी सगळ्या हाताक दूख आसता. तशेंच पेंगटाची हाडां जरल्यार दूख पांयांक देंवोन आसता. देखून थोडे फावटी काम जाता म्हळ्यार बाग घाताना दूख आसता या नीट बसल्यार दूख आसता. थोड्यांक एक उशें दवरून न्हिदल्यार दूख उणें जाता. अशें थरावड रितीच्यो दुखी आसतात. आनी ही दूख थोड्यांक ती सुरू जाताना इल्लीशी आसता. मागीर मुखार वयता आसतना प्राय जावन येता आसतना दूख चड जावन येता. अशें एक सडावत जावन दिसून येवचें म्हळ्यार दूख. सो तुमी आतां तशें सांगतना म्हाका थोडे अनुभव हांवें तुमच्या लागीं वांटून घेवचें. ते कितें म्हळ्यार आतां आमी अशें उलयतना सांगता अशें पाटी कडेन दूख आयली या गोमटे कडेन दूख आयली, ते खालें वायान जावंक पुरो या अशें गुळो धरले वरी जालें, थंयसर वायाचो गुळो आसा दिसता. सो अशें एक आमी आमच्या सदांच उलोवण्यांत असले समस्या सांगून घेवचे आसता. सो तुमी आतां वैज्ञानीक रितीन अशें सांगलें, पूण सामान्य जावन ऑर्डिनरी पीपल ताणें सांगचें अशें वायाचो प्रॉब्लेम आसूंक पुरो म्हणून. ह्या विशयान तुमचे अभिप्राय कितें सिस्टर? आतां थोडे फावटी सडावत सांगतात
हांगासर गुळो आयलो या वाय धरला देखून गुमटेंत या पेंकडान दूख असल्यार ही वायाचे उपाद्र म्हणून थोडे फावटी म्हणटात. ही एक चिंता सदान जावन आज तुमी सांगले बरी सदान जावन आसा. पूण ती चिंता सारकें न्हय म्हणून हांव सांगता. कित्याक म्हळ्यार अनकिटीन आतां थोडे फावटी कांय कणग्यो या बटाटे तसले वस्तू इल्ले केल्या उपरांत पोटांत वाय भरतात म्हणटात. ह्या अनकिटीन अशें भरिल्लो वाय कुडीच्या हेर भागांक वचोन थंयसर खंयचोय नळ ना. ह्या खंयचेय थंय वेवस्था गांठींक या हाडांक वचोंक वेवस्था ना थंयसर. देखून थोडे फावटी थोड्या आयुर्वेदाच्या प्रकार आयुर्वेदा डॉक्टरा प्रकार तांणी वायुदोशा तशें म्हणून सांगतात. आनी वायुदोशा म्हळ्यार हें आनी तशेंच आमचें गॅस ट्रबल तें सेम न्हय. आनी थोडे फावटी थोड्या पंडितान ट्रेडिशनल पंडितांनी सांगलें आसा ते उश्ण वायू या शीत वायू तशें म्हण चिंतून हांगासर पेंकटाची दूख या गांठीची दूख आसली ती गॅसच म्हणून थंयसर एक वैद्यकीय रितीन अशें म्हणून विवरण ना. देखून खंडीत जावन असली थोडे फावटी असली खालें गॅस जावचे तसले वस्तू दूख आसा म्हणून ते आडायतात. देखून आमी सांगचें तर असले एक चिंता सारकें न्हय. तुमी आतां क्लियर सांगलें कित्याक सांगल्यार गॅस ऑलवेज गॅस थंय खंय गॅसाक नळ ना थंयसर वचोंक साध्य ना. तर असले स्पॉन्डिलोसीस या प्रॉब्लेम असले सुरू जातना सिस्टर ताका तपासणी खंयच्या रितीर करयेत आनी ताका चिकित्सा खंयच्या रितीर आसा कसली चिकित्सा अवेलेबल आसा. आतां स्पॉन्डिलोसीस तुका सदान जावन एक तपासणी तांणी ऑलरेडी दूख आसा तशें सांगलें. ताचे वयर करचें जाल्यार एक एक्सरे करयेत. आतां एक हांगासर दूख उपजाल्ली ती पाटीची कण जरले वरवींच म्हणून सांगूंक जायना. थोडे फावटी एलायनमेंट या कुसकोन दूख आनी जाता. आतां असली कुसकाल्ली दूख आनी पुरो आसल्यार थंयसर ते इल्ले आराम केल्यार या इल्ले शेकांनी दिल्यार दूख रावता. त्या तुवें एक्सरे आनी करिचें म्हूण ना, CT MRI करिचें म्हूण ना. थोडे फावटी ही दूख रावना मस्त थेंब तशेंच आसता जोर जोर जावन येता. ते दळा आतां आमी एकच वेळा एक सिंपल एक्सरे काडून पळयल्यार पावता. सपोज एक्सरेन ती आमकां कांय कळीत जायना मागीर दूख सडटा त्या दाळा एक MRI काडल्यार बरें. असली एक तपासणी करची पडटा. सिस्टर तुमी येदोळ पर्यंत स्पॉन्डिलोसीस ह्या समस्ये विशीं भोव आपुरबायेन तुमची माहिती दिली. आतां खंयच्या रितीची चिकित्सा आसा ताका ह्या विशयांत एक विवर. आतां येदोळ कितें परत हांवें सांगचें येदोळ कितें जरून गेलां तें परत सोमा करूंक जायना. पूण मुखार जरनातले बरी या पाटीच्या कणाची हाडान जरनातले बरी ताका एक सत्राय घेवयेत. आतां परत हांवें सांगचें जाल्यार तें व्यायाम हर एक दिसा पाटीच्या कण्याची मसाळ जागे ते इम्प्रूव जावंक या मसल स्ट्रेंथन करूंक तें डेली व्यायाम एक फिजियोथेरापिस्ट हांव शिकचें बरें आनी तें डेली करचें पडटा. एक दुसरें फिजियोथेरापी गरज पडटना थोडे फावटी खालें घालतात इल्लें वेट घालचें जडाय घालना इल्लेशें दूख हळू करूंक पळयतात तें फिजियोथेरापी. तिसरें थंयसर थोडे फावटी दूख चड आसतना न्ही पुरा ते कॉलर यूज करतात नॅक कॉलर या पेंकटाचे कॉलर. पूण काल जाता म्हळ्यार हे पेंकटाचे कॉलर या नॅक कॉलर ते दूख आसतना मात्र यूज करचें. थोडे फावटी ताचे वयरच डिपेंड जातात न्हिदतना हे यूज करतात. अशें केल्ले वरवीं थंयसर त्या मसाळ जाग्याची अस्कतकाय जाता. आतां आमचे प्रयत्न खाले म्हळ्यार ते मसल स्ट्रेंथन करचें ह्या मुखांतर त्या पाटीच्या कण्याचे हाडां जरचें उणें करचें. पूण जर कॉलर आनी कंटिन्युअस यूज केल्ल्यान थंयसर आनीकय अस्कतकाय वाडटा. देखून दूख आसतना मात्र हें कॉलर यूज करचें. मागीर आतां एक सडावत कंप्युटरान बसनातलो मनीस ना. सडावत कंप्युटरार लॅपटॉप यूज करतात. आतां लॅपटॉप या कंप्युटर यूज करतना आमी बसची ती पॉस्चर या बसची रीत ती व्हेरी इम्पॉर्टंट. इवन तें पॉस्चर आमचें सारकें ना जाल्यार ह्या पाटीच्या कणाची दूख येवची साध्य आसा. देखून आमी आमचें पॉस्चर बसची रीत
सरकी करी जाय पडटा. देखून हे हर एक दीस आमी आमच्या मतीन दवरन जर आमची बसची रीत सारकी आसा या आमचे व्यायाम आसा हर एक दीस आनी थोडे फावटी असले ल्हान दुखी येता आसतना दुखीच्यो गुळयो खावन मुखार वचचें न्हय. तें परत आमी सांगचें जर स्टार्टिंगार इल्लेशें दूख जाता जाल्यार ताका इल्लेशें शेक ह्या उदकाचें इल्लें शेक आनी तशें दिवन ही दूख इल्लें उणें जावचें बरें पळोवचें. देव बरें करूं सिस्टर. येदोळ पर्यंत आयच्या एपिसोडांत 2 विभाग तुम्ही कंडक्ट करून वेले. पयल्या आनी दुसऱ्या विभागांत भोव सोंप्या रितीर तुम्ही ह्या समस्या आसले खंयच्या रितीचे त्या विशयांत विवरण दिलें आनी जागृतकाय कशें करयत, चिकित्सा कसले अवेलेबल आसा, साध्यता आसा म्हणल्या विशयान तुम्ही येदोळ पर्यंत आमच्या विक्षकांक तुम्ही एक वर्ती माहिती दिली. आता कमिंग टू द थर्ड पॉयंट, हांवें आतां सांगलें तुम्ही येदोळच सांगला 3 विशयाचेर. आता ऑस्टिओपोरोसिस त्या विशयांत हे म्हण कितें ह्या विशयांत एक सोंप्या रितीर आमच्या विक्षकांक एक विवरण. हय, ऑस्टिओपोरोसिस म्हळ्यार हाडां सुरयेवची. ओके, आतां हे सोंप्या रितीन सांगचें तर हाडां सुरयेवची. हाका कांय जाता म्हळ्यार एक एग्जाम्पल हांव दितां. एक रूख तो मस्त वर्सांचो रूख जाल्या उपरांत त्या रुखांत ते रुखाड सुरयेता. ते भायल्यान बरो दिसता पूण भितर कांय जाता म्हळ्यार एक जड वारें आयिल्लें त्या रुखाक थंय सकत ना रूख पडटा. तशेंच जाता प्राय जावन येताना भायल्यान बरें दिसल्यार ती सुरयेवचें हाडां सुरयेवचें आनी ती सकत ह्या हाडांची अस्कत काही उणें जाता. आनी ह्या मुखांतर खंय मुनी जर इल्लेशें लकली या खालें जालें पडलें तक्षणा हाडां मोडचीं या फ्रॅक्चर जावचें असले एक समस्येक उपसूंक साध्य आसा. सिस्टर तुम्ही येदोळ सांगलें हाडां सुरयोवचें म्हणून आनी तशें म्हणटाना म्हाका इल्लेशें भेद दिसूंक सुरू जालें. पूण हाडां सुरयतात म्हणटाना ताची खुणां कसली असतात, ताची लक्षणां कसली असतात, खंयच्या रितीच्या लक्षणांद्वारे आमकां एका कन्क्लुजनाक येवंक जाता की हाडां सुरयोवंक प्रारंभ जाल्यात म्हणून. आतां ऑस्टिओपोरोसिस एक आवाज नासल्या स्वरा बरी, एक सायलेंट थीफ म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार हे ऑस्टिओपोरोसिस ह्या हाडां सुरयोवचें 40 वर्सां जाल्या उपरांत सोकास आराम जाता जाल्यार तें आमकां कळीत आसना. केदाळा हाड मोडटा नंतर कळीत जाता हाडां सुरयेल्यांत म्हणून. देखून हाका आमी सायलेंट किल्लर म्हणचें. सडावत जावन हाडां सुरयोवन येता आसतना थंयसर हाडांची अस्कत काय जाता. थंयसर आमी पळयता उतार प्रायर येतना पाट बागाता. तशें म्हळ्यार हाडां सुरयोवन आयल्यांत ताची डेन्सिटी बोनाची डेन्सिटी उणें जाल्या, हाडां थंयसर लायट जाल्यांत म्हणून एका रितीन समजूं येता. आतां हाडां जर मोडलीं जाल्यार थंयसर दूख आसता, विशेश रितीची दूख आसता. आनी सडावत जावन आमी पळोवचें बागोवन उतार प्रायतना आनी चड हाडां सुरू येताना चड आनी चड बागोवन येतात. ही एक सडावत आमी पळोवचें जावन आसा. आनी हे मध्यम प्रायर दिसून आयल्यार पूण उतार प्राय येताना ही चड रितीन मापान रितीन दिसून येता. सो हाडां सुरयोवंक प्रारंभ जातात आनी अशें थोडी लक्षणां तुमी सांगले. पूण ही हाडां सुरयोवंक कारण कितें आसता? आतां हाडां भितर थंयसर कॅल्शियम आनी फॉस्फरस हे 2 लवणांचें सत्व आसा. आतां हें सत्व कांय जाता म्हळ्यार तें आमच्या जिणभर ह्या कुडींत जमोन वेता तशेंच थोडें भायरय वेता. आतां जमचें आनी भायर वेचें हें सतत कार्य जावनूच आसता. आतां एक दाखल्याक तरण्या प्रायेर एक 10 ग्राम सत्व जमल्यार तातूंत 2 ग्राम सत्व भायर वेता. ओके. पूण उतार प्राय वेताना 10 ग्राम सत्व जमल्यार 12 ग्राम सत्व भायर वेता. देखून आमी हे एक कारण इम्पॉर्टंट कारण म्हणून सांगयेत. भो अपुर्बायन ह्या विशयान तुमी एक विवरण दिलें. वो समस्या चडावत कोणा थंय दिसून येता सिस्टर?
आता आमी एक 2022 स्टॅटिस्टीक पळयल्यार ओके सडावत आमच्या इंडियांत एक 68 मिलियन ऑस्टियोपोरोटीक केसीस आसात. तांतूय 80% स्त्रियो आनी सडावत 50 वर्सांच्या वयर 50% स्त्रियो आसाच. आनी एक 50 वर्सां वयर एक 20% दादल्या मनशां थंय दिसून येता. आतां एक हांवें सांगलें स्त्रियो कित्याक म्हळ्यार थंयसर स्त्रियांत हे मेनापॉज ह्या ऋतुबंद मेनापॉज जाल्या उपरांत ह्या जावच्या टायमार थंयसर इस्ट्रोजन हार्मोन उणें जावन येता. इस्ट्रोजन हार्मोन उणें जावन येता आसतना ह्या मेनापॉज जाल्या उपरांत इस्ट्रोजन संपूर्ण रितीन थंयसर बंद पडटा. ह्या आसना तें खंडीत जावन हाडां ती काय म्हणटात सुरयोंक व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर. देखून हे स्त्रियांत थंय सडावत 80% हांवें सांगलें स्त्रियांत थंय सडावत दिसून येता. आनी हांवें सांगलें पोस्ट मेनापॉजल स्त्रियांत थंय. सो आता नेक्स्ट खरी एका समस्याक एक परिहार असतात. त्या समस्या या नातल्या बरी एक प्रिकॉशन म्हण आसता. असं जाल्यार समस्ये उपजा नातले बरी कांय तरी एक प्रतिबंधक विधान या प्रिकॉशन आसा गे? खंडीत जावन आतां आमी हाडां मोडोवंक राखचें न्हय. ताच्या पयलेंच आमकां कळीत आसा एक 40 वर्सां प्रत्येक जावन हांवें स्त्रियांक सांगचें तर 40 वर्सां जावन येता आसतना या थंयसर मेनापॉजल जावंक टायम जाता आसतना आमी इल्लेशें सत्राय घेवचें पडटा. हाका हांवें सांगलें एक हर एक दीस थोड्यांनी आतां कॅल्शियम गुळयो काणवच्यो असलें पुराय एक मस्त स्त्रियांत आमी पळोवन येता कॅल्शियम गुळयो काण घेतात. आतां त्यो कॅल्शियम गुळयो मस्त पोवटी खाण गेल्यो खंडीत जावन थोडे फावटी ताचें सत्वत एब्जॉर्प्शन जायना. ओके तें एब्जॉर्प्शन जायचें जाल्यार थंयसर विटामीन डी गरज आसा. आनी हें विटामीन डी सुर्यांत धराळ मापान देवान दिलां. देखून हांवें सांगचें तर हर एक दीस म्हणलें बरें सकाळीं या संजेर तें सकाळींचें या संजेचें वत इल्लेशें एक सकाळीं वत तांतूं 1 घंटो म्हणे सलाजे. तशें आसतना विटामीन डी धराळ मापान मेळटा. त्या दाळा हें कॅल्शियम आमी कितें खाण घेता तें खानांत खंयचें आमी खाण घेता खानांत तें खंडीत जावन एब्जॉर्प्शन जातलें. कित्याक म्हळ्यार थंयसर विटामीन डी आसा. आतां पावस येयल्यार थंयसर सूर्य आसा पावस मागीर उरल्या टायमार पुरा वत म्हणून कर्कटें वत म्हणून सत्री धरून वतात. देखून ह्या वताचें महत्व खंडीत जावन मस्त जाणांक कळीत ना. देखून हांवें कितें सांगचें म्हळ्यार ह्या वतांत एक घंटो म्हणी हर एक दीस म्हणलें बरी एक व्यायाम या वॉकिंग केल्यार बेस्ट. एक दुसरे विशय आमी आतां कॅल्शियम गुळयो खाणवच्या बदलाक एक सिंपल हांव तुमच्या खानांत एक वेरिएशन तुमी करियेत. आतां दूद गायचें दूद मेळटा तर हें एक नॅचरल रितीन कॅल्शियम हाय आसा तांतूं कॅल्शियम. तर प्रायज जाताना थोडे फावटी दूद जिरोवंक कस जाता. ते दाळा तांणी दही काणवचें कित्याक म्हळ्यार दह्यांत कॅल्शियम आनी तशेंच उरले अंश आसात. देखून दही घेवचें. आनी आमकां प्रायज येता आसतना परत हांवें सांगचें कालें म्हळ्यार एक व्यायाम मस्त लायट रितीन एक्सरसायज डेली करिचें पडटा. आनी ह्या मुखांत रिली हाडांचें एक तें डेन्सिटी मेनटेन करियेत. आनी खाण तुमकां परत तें थोडें डायजेस्ट जायना तसलें प्रायज जातना सडावत असलें खाण केल्ल्या वरवीं डायजेस्ट जायना तशें एब्जॉर्प्शन जायना. आतां भाजी तसलें खानांत चड कॅल्शियम आनी आसता. देखून असलें एक भाजी या उरिल्लें तीळ असल्यांत कॅल्शियम चड आसा. अशें घेवल्या वरवीं सेवल्या वरवीं कॅल्शियम खावच्यो गुळयो उणें करियेत. सिस्टर प्रायज जातना हाडां सुरयतात. सुरयल्लीं हाडां बेगीनच मोडोवंक साध्य आसा. कशें आतां आमचे मलगडे ताका ही रिस्क चड. देखून मलगड्यांनी ते कशें हाडां सुरयल्ल्या टायमार ती मोडान नातल्या बरी सत्राय काडून घेवयेत. ह्या विशयांत एक माहिती दिया सिस्टर. वय
आतां प्राय जावन येता आसतना 16-17 घेवची. घरात जर प्रायवंत आसात, मलगडी आसात, तांचे 17 एक भोव मोगान करचें पडटा. आतां थोडे फावटी ती भायर भितर वेतास, ते दाळ तांकां एकल्यांक सोडचें न्हय, सांगात दिवचें पडटा. या एक सपोर्ट, तांकां एक बेत अशें सपोर्ट दिल्ल्यांत तांणी इल्लेशें चलोवंक सलीस जाता. एक दुसरें, थोड्यांक रातीच्या वेळार उठची संवय आसता. थोडे फावटी बाथरुमाक सडावत हे प्रायवंतां पडचीं बाथरुमान. देखून पयलें बाथरुमाचें थंयसर फ्लोर तें निसार नासलें बरी, थंयसर उदक नासलें बरी, असलें एक ड्राय करून दवरचें. तशेंच तांणी हेच्या वाटेर एक लायट म्हण घालून उजवाड दवरचो. ह्या मुखांतर वाटेर कांय आडाळनाशें तांकां थंयसर वचोंक सलीस जाता. आनी थोडे फावटी थोड्यांची दिश्ट सारकी आसना. देखून जर दिश्ट सारकी करीत या वॉकल ताची गरज आसा तर तें सारकें करचें पडटा. आनी ह्या मुखांतर थोडे फावटी तांकां थोड्यो अडकळ्यो कितें आसा तें निवारयत. तितलेंच न्हय, तांकां सांगातपणाचो गरज. सडावत जावन एक सुरें सोडचें न्हय. कोणी एक मनीस सांगात आसल्यार तांच्या हर एक दिसांचे चटुवटिके करूंक थंयसर साध्य जाता. सो भोव अपुर्बायेन तुमी एक वर्तो संदेश या सवालाद्वारे आमच्या कुटुंबाक पावीत केला. थँक्यू. देव बरें करूं. सिस्टर, येदोळ पर्यंत हाडांच्या भलायके विशयान आनी तशेंच थंयसर उपजोवच्या 3 प्रमुख समस्या विशीं तुमी कळयलें आनी ते खंयच्या रितीर ताका आमी जागृत काणगे समस्ये कशे उदेले आनी ते उदेल्ल्या समस्याचे परिहार कशे करयत तेय तुमी एक जाणवय आमकां लाभयली. आनी ह्याच विशयाचेर हे पडचें कॅप तुमी मांडून हाडला आनी आयच्या परिगतेंत असली एक चिकित्सा, असली एक सलाह म्हूण आमी सांगता त्या वर्ता गरजेची. आनी परत एक फावटी कार्यक्रमाचे निमाण्या हत्तर आमी हांगासर आसा. आमचे विक्षक पयले एक फावटी तुमी सांगला, परत एक फावटी येदोळ पर्यंत आमी डिस्कस केल्ल्या विशयाचेर हें कॅम्प कशें चलता, केदोणां चलता, एक मोठो विवर. आतां हांवें सांगलें कॅम्प 24 सोमारा तावन सोनवारा पर्यंत 24 to 29 हें कॅम्प चलतलें. आनी ह्यो 3 विशय मेन: ऑस्टिओआर्थरायटीस, ऑस्टिओपोरोसीस आनी स्पॉन्डिलोसीस. आतां परत हांवें तुमकां सांगचें कितें म्हळ्यार हाडांची भलायकी मस्त गरजेची. देखून तुमकां थोडी मायेत हांगासर लाभल्या. तुमकां पर्सनली इंडिविज्युअली येवन क्लिनिकाक येवयेत, या फोनार तुमी मायेत घेवयेत. तितलेंच न्हय, असले समस्या आसतना हाडांची तुमकां होमिओपॅथींत भोव बरी चिकित्सा आसा. कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगलें 80 जरली हाडां परत सारकीं करूंक जायना. मुखार जरा नातले बरी आमी 17 घेवयेत आनी हाका पुरक जावन होमिओपॅथींत बरीं वखदां आसात. ही सेवल्या नंतर दूख न्हय, कितें रेगुलरली दूख आनी आसता, दूखच न्हय, हाडां इल्लीशीं स्ट्रॉंग जातात. आनी हाच्या सांगाता व्यायाम आनी कितें हांवें सांगलें हें सकट केल्ल्या वरवीं आमची खंडीत जावन ऑस्टिओपोरोटीक असले एका परिस्थितीक वेची काय म्हणटात असली परिस्थिती आडाव येत. देखून ह्या कॅम्पात हांव प्रयोजन घेजय, कित्याक म्हळ्यार फ्री कॅम्प तुमचे खातीर आमी हें मांडून हाडलां. देव बरें करूं. सिस्टर, भोव अपुर्बायेन एका गंभीर विशयाचेर वरती एक जाणवय तुमी लाभयली आनी सर्व आमच्या विक्षकांक सलाह दिली. आनी तितलें मात्र न्हय, सर्वांच्या एका बऱ्या भलायके खातीर तुमी हें अपुर्बायेचें कॅम्प चलोवन आसात. देव तुमच्या मिसावाचेर बेसांव घालून दी. दिसान दीस तुमचे मिसांव बरेपणाच्या पावंडार पावोवन दी आनी तशेंच तुमच्या बेसाचेर बेसांव घालून दी. कित्याक तुमी एक दरबैठ जावन असलें एक सोम्याचें गोड करचें मिसांव तुमी मुंदरून व्हरून आसात. देखून सर्व आमच्या विक्षकाच्या नांवी परत एक फावटी ह्या भलायके संवसाराच्या कार्यक्रमांत तुमचो अमोलीक सहकार आमकां लाभयल्ल्याक आमी म्हणटा तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं. हें वर्तें मिसांव तुमी आराम केलां आनी खंडीत जावन तुमचो पाठिंबो आमचे संगी आशिल्ल्याक तुमकां सदांच आमी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. सिस्टर, मोगाच्या विक्षकांनो,
हाडाची भलायकी, जागृतकाय आणि वरती माहेत या कार्यक्रमाद्वारे मानाधिक डॉक्टर सिस्टर मेबल क्लारा डिमेल्लो हिने आमचे संगी वांटून घेतले. आम्ही सर्व तिच्या या मिसावाक आभारी जावन आसा. तुमच्या लागीं म्हजी खालती विनंती, हो भोव अपुरबायेचो जाणवायचो व्हिडिओ, माहेतदार व्हिडिओ तुम्ही हेरां संगी तो शेअर करा. तितलें मात्र न्ही, फाटल्या साबार म्हयन्यांत ती फ्री कॅम्प सिस्टर चलोवन आसा. ह्या कॅम्पा विशयान ती सर्वांक आमी एक माहिती दिवची वरत्या गरजेची. आनी कोणाक ह्या कॅम्पाची गरज आसा, म्हजी एक खालती विनंती, दया करून ह्या कॅम्पाची विशय तांकां तुमी कळया आनी जाता इतल्या जाणांक ह्या विशयांत तुमी माहिती दिया. येदोळ पर्यंत तुमी भोव मोगान वरत्या अभिमानान ह्या कार्यक्रमाक तुमचो मोगाचो सांगात दिला. हांव बरयल्ल्या काळजान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच आमचो मुखलो आंकडो आराम जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो मोग अशेंच आसूं दी. देव बरें करूं. थँक्यू. दिव्यवाणी